तीन दिवस स्पर्धा आकाश कंदील आणि रांगोळी झाले. 28 तारखेक पहिलो दीस सुरू जातलो आसलो आणि 29 तारखेक दुसऱ्या दिसा. पूण जाला कितें की कांय अडचणी आसात ज्यो अपरिहार्य अडचणी आसात. आता सध्या अरबी समुद्रानूय वादळाचो पट्टो निर्माण जाला, तसोच राती पासून बंगालच्या उपसागरानूय पट्टो निर्माण जाला. म्हणून सकाळचे वेदर फोरकास्ट अशें आसा की हो जो पावस आसा तो आनी 5-6 दीस तरी चालू उरतलो, वाऱ्यासह पावस. ताका लागून हे कारणां खातीर तशेंच आमकां लायट कनेक्टिविटी घेवची पडटा विजेची. वीज खात्यान अशें सांगलां की पावस आनी वारे पडत आसल्या कारणान आमी तुमकां लायट कनेक्शन दिवंक शकना. त्याच्या खातीर हो जो 28 आनी 29 तारखेचो जो कार्यक्रम आसा हो कार्यक्रम आमी 8 तारीख शेनवारा 8 नोव्हेंबर आनी 9 तारीख आयतारा अशे 2 दीस घेवपाचो हो कार्यक्रम आसा. ओके, तर कार्यक्रमाचें स्वरूप जे आसतलें ते 8 तारीख शेनवारा दिसा गोमंतकीय कलाकारांचो गायनाचो कार्यक्रम आसतलो जो 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ओके, आनी 9 तारखेक आयतारा दीस जो कार्यक्रम आसा हो भरगच्च कार्यक्रम आसा. हांवें तुमकां सुरवातीक सांगल्या प्रमाणे हो कार्यक्रम खास आसा. खास इतल्यासाठी की 3 वर्सांच्या भुरग्या पासून 70-80 वर्सांच्या ज्येष्ठ नागरिकां पर्यंत सगळ्या लोकांचो कलाकारांचो आमी भितर आस्पाव केल्लो आसा. आयतारा दीस 9 तारखेक वेशभूषा स्पर्धा जातली पेडणे तालुका मर्यादीत. तितून सहभागी जातात 3 ते 6 वयोगटातले भुरगे, 3 वर्साचे भुरगे. हो ज्युनियर गट आणि ज्युनियरूच गट, पण दुसरो जो गट आसा तो 7 ते 15 वर्साच्या वयोगटात. म्हणजे ही स्पर्धा सांजे वराच्या 5 वरांक सुरू जातली आणि 7 दीपोत्सवाच्या उद्घाटनाचो कार्यक्रम जातलो. उद्घाटनाचो कार्यक्रम जाल्यानंतर पहिल्यांदा आमच्या अनेक महिलांचे गट वेगवेगळे कला ते जपतात, आमच्या संस्कृतीचे खऱ्या अर्थान आमच्या महिला भगिनी रक्षण करतात. तर त्यांचे वेगवेगळे लोकनृत्य सादर जातले. तसेच आमच्या पेडणे तालुक्यात कांय स्कूल्स आसात डान्सिंग क्लासीस घेवपाचे, क्लासिकल नृत्य शिकोवपाचे किंवा नाट्याचे क्लासीस आसात, तांकांय आमी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. तेंचे कार्यक्रम जातले. हे सगळे कार्यक्रम जातले आणि त्यानंतर शेवटी म्हणजे 9-9:30च्या दरम्यान आणि एक भव्य असो नृत्य आणि संगीताचो कार्यक्रम जातलो. हेतून संगीत मुंबईचे एक कलाकार येतात, कितें नाव तिचे, सॉरी, ओके. तर हे जे 9 तारखेक आयतार दिसाचो जो सांगीतीक कार्यक्रम आसा आनी नृत्याचो, तो ते कलाकार सगळे गोंया भायले आसतात. ओके, आनी आमी वेगवेगळ्यो स्पर्धा दवरलेल्यो आसा हितून. आनी ही स्पर्धा पेडणे तालुक्या पुरती मर्यादीत आसा. पेडणे तालुका मर्यादीत आकाश कंदील स्पर्धा. ओके, हे आकाश कंदील स्पर्धेक पयलें बक्षीस आसा 12,000 रुपया, दुसरें बक्षीस आसा 9,000 रुपया, तिसरें बक्षीस आसा 6,000 रुपया. आनी आमी तांकां कितें केलां, आज 26 तारीख पर्यंत तुमच्यो एंट्रीज आमकां धाडा अशें सांगलां. आतां हे पयलीं आमी एंट्री कित्याक मागल्या तर ऐन त्या वेळार हे आपले आयटम घेवन येतात, आकाश कंदील घेवन येतात किंवा रांगोळी घालपाक येतात आनी तेंचे अरेंजमेंट करपाक अडचण जाता. म्हणजे तांकां टेबलां हाडा किंवा कॉलम तयार करा. त्यामुळे आमी आदी वेल इन एडवान्स ह्यो तेंच्यो एंट्रीज मागयल्ल्यो आसा. दुसरी स्पर्धा जी आसा आकाश कंदील जी जाल्या उपरांत ती आतां पोस्टपोन जाल्या उपरांत आतां ती हे जातली 29 तारखेक जातली. 29 हेच्या 9 तारखेक जातली, सॉरी 29 तारखेक. 9 तारखेक तुमी एंट्री त्याच्या पयलीं आदी 4 दीस मागयतले काय? हय हय हय. दुसरी स्पर्धा आसा ती रांगोळी स्पर्धा. रांगोळी स्पर्धेन पयलें बक्षीस आसा 12,000, दुसरें बक्षीस आसा 5,000 आनी तिसरें बक्षीस आसा 4,000. ओके, आनी तेचे
तिसरी स्पर्धा जी आसा ती फराळ तयार करपाची स्पर्धा. म्हणजे पोहे, दिवाळेक पोहे हो मेन आयटम. त्या पोहे पासून फराळ तयार करपाची स्पर्धा. आणि हेतून ह्या स्पर्धेत पहिले बक्षीस आसा 7,000 रुपया खाद्यपदार्थ, दुसरे बक्षीस आसा 5,000 आणि तिसरे बक्षीस आसा 4,000. ओके. तर हे जे स्पर्धा वेगवेगळे आसात, हेतून जे स्पर्धक आसात त्यांची आम्ही 28 तारीख पासून कार्यक्रम सुरू जाता. म्हणून 26 तारीख आज एंट्री दिवपाक निमाणी तारीख ठरयली. तर आता कार्यक्रम फुडें गेल्यामुळे 6 तारीख पर्यंत सुद्धा आमच्याकडे एंट्री येयल्यो. 8 तारखेक कार्यक्रम सुरू जाता. तर आम्ही तो एक्सेप्ट करतो. आणि तसेच त्याचप्रमाणे तुमकां सांगलां तशें वेगवेगळे कला ह्या दिपोत्सवाक आम्ही सादर करतले. प्रकाश योजना आसतली भव्य. ओके. तर अशे तरेन हो कार्यक्रम जातलो. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. रिक्वेस्ट करता आमचे अध्यक्ष श्री पहिले सगळे आज आम्ही पत्रकार परिषद घेवपाक इतकेच आसा की आमचो जो दिपोत्सव आसलो 28 आणि 29 तारखेक जावपाचो आसलो, तो त्या निसर्गाच्या काही कारणास्तव पावसाचे हे चालूच आसा आणि पुढे पाणी 4-5 दीस पावस आसा. त्या कारणान आम्ही हो आमचो दिपोत्सव आसा तो 8 नोव्हेंबर आणि 9 नोव्हेंबराक दवरलेलो आसा. जेणेकरून हे लोकांक आमचे जो दिपोत्सव जाता हो मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरो जाता. कारण ज्या अख्ख्या गोंयभरांतल्यान लोक हांगासर उपस्थित रावतात, तेचो आस्वाद घेतात. ते खातीर लोकांक अडचण जावंक फावना. प्रत्येक स्पर्धकांनी भाग घेतले. नाकाश कंदील स्पर्धा आसा, आपली रांगोळी स्पर्धा आसा, फळां स्पर्धा आसा. हे स्पर्धा आसा त्या स्पर्धकांनी जर कलाकारांनी जर ते आपले आकाश कंदील हाडलो आणि पावस पडल्यार तेंच्या सगळ्या ती कला फुकट केल्यान सगळे व्यर्थ जाता. जेणेकरून लायटीचो प्रॉब्लेम, पावस पडटा जाल्यार लायटींग प्रॉब्लेम जाता. ते खातीर आमी असो निर्णय घेतलो की आयज हो आमचो जो दिपोत्सव आहा तो 8 आणि 9 तारखेक दवरलेलो आसा. हे खातीर हांव लोकांक एक निवेदन करता की आज तुमकां आनी 29 तारखेक जावपाचो, 28 आणि 29 जावपाचो आसलो. ते खातीर तुमकां आनीक एक 10 दीस फुडें मेळटात. ते खातीर तुम्ही आनीक जर कोणी जर स्पर्धकांनी भाग घेवंक ना भितर जाल्यार तांकां आनी एक फुडें रिक्वेस्ट आहा की तुम्ही त्या स्पर्धेत भाग घ्या आणि स्पर्धेत भाग घ्या आणि तुमची जी कला आहा ती आकाश कंदील स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, ते कलेन तुम्ही आनीक भाग घेवचो. आणि जेणेकरून आम्ही वर्साच्या वर्सा 2 वर्स, तिसरे वर्स आहा आमचे. तिसरे वर्साक आम्ही कार्यक्रम खूप दवरलेले आसात. तुमकां खबर आहा 2 दीस आमी आदी 8 तारखेक आनी आमचो संगीताचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. अक्षय नायक गायक आसा, समीक्षा भोबे आसा, ऑर्गन शिवानंद दाबोलकर आसा, तबला आदित्य तारी आसा. अशें म्हणून जेणेकरून आमी एक 8 दीस, कित्याक आमचो त्या दिसा आमचे लायटींग सगळे रेडी जाता. बानाचेर त्या फादरमुंडो बान आसा पळय थंयसर रेडी जाता आणि त्या दिसा कांयच नसता. ते खातीर लायटीचो एक लायटीचो एक आज लोकांनी पहिल्या दिसा एक कार्यक्रम कसो जावचो म्हणून आमी तो डिसिजन घेवन 28 आदल्या दीस 8 तारखेक प्रोग्राम दवरलेलो आसा. ते खातीर जेणेकरून आमी आनी लोकांक आव्हान करता ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही दिपोत्सव जाता वर्साच्या वर्सा भरगच्च लोक जाता. लोकांक खूप तेचो आस्वाद घेता आणि लोक खूप बरे भशेन ताका सपोर्ट करतात. ते खातीर अशाच ह्या हेतून फुडल्या ह्या सुद्धा वर्सा लोकांनी असोच एक ना कसलोच भेदभाव ना दवरता हे आमच्या पार्शेगांवांत खादरमुंडो बान हांगासर हो जाता दिपोत्सव साजरो. त्या दिपोत्सव सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन आपले जी स्पर्धकांनी भाग घेवचो आणि अशा लोकांनी जे ते कार्यक्रम पळोवपाक तेंच्यांनी सुद्धा मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे आणि हो आमचो कार्यक्रम फुडें सगळ्यांक एक रावन फुडें व्हरपाचो अशें हांव मागता. धन्यवाद सगळे. आणि महत्वाचे परीक्षक जे आसात ना ते कांय परीक्षक पेडण्याचे आसात आणि आर्ट अँड कल्चरचे परीक्षक आसात काय ना. आणि कितें जाता जेन्ना एखादी स्पर्धा आसा पळय तेन्ना स्पर्धकांचे म्हणणें आसतात ते की पार्शलिटी जाता हें जाता, पण तशें आमी काय तशें पण आम्ही पळयला परीक्षक आपल्या वळखीच्यांकूच ती बक्षिसां दिता न्हू. काही लोकांचे अपरिचित हाडीत गेल्या वर्सा ह्यो विशय आयिल्लो खूप आयला. ह्या वर्सा जर परत जर आयलो जाल्यार तेचो परिणाम तुमच्याच कॉम्पिटिशनाचेर जातलो. सो ताची थोडीशी काळजी घेवची. परिचितांक फेवरेबल रिजल्ट जाता अशें आसात. हे फावटी आमी महोत्सव दर वर्सा साजरो करता आणि शिगमोत्सवाचे जे विजयी स्पर्धक असतात त्यांची बक्षिसां आमी तांकां दिपोत्सव कार्यक्रमाक दर वर्सा दितात. तर अंदूय तेंची सगळी शिगमोत्सवाची बक्षिसां आमी दिपोत्सवाक दितले आणि दिपोत्सवाची बक्षिसां आमी शिगमोत्सवाक दिता. अशी पद्दत आसा ती चालू जातली. तर दुसरी महत्वाची गजाल म्हणजे कांय कमिटी मेंबरांचे तुमकां नांव आसता, तुमकां लिस्ट जाय जाल्यार पेन मेळटले दिता. थोडक्यान सांगता.